वेदांताचे दिवचले मायनिंग ब्लॉकाक पर्यावरण मंत्रालयाचो खो पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रस्तावाक जोडून मायनिंग केशीविषयी माहिती दियात मूल्यांकन समितीचे वेदांताक निर्देश। कोयरा विल्याक सरकार दर वर्सा मोडटा 100 कोटी मायज। मुख्यमंत्री म्हणटा गोयभर कोयर मुक्त भारत स्वच्छता ही सेवा कार्यावळीक बरो प्रतिसाद। पेडण्याचो झोनिंग प्लान 6 ऑक्टोबरा आदी समजावून सांगात नाजाल्यार चोपड्याचे पूल आडवपाची थळव्यांची शिटकावणी। आमदार म्हणटा प्लॅन समजावपाक मंत्र्याचे निर्देश। गोयात परतीच्या मान्सूनाच्या उटांगरा बरोबर वादळी वारो पावस 133 इंच पार सरासरी परस 12% मायज। वेधशाळा म्हणटा 24 वरां मोठो पावस उपरांत नेट देंवतलो। सीझनाची पहिली चार्टर्ड फ्लायट गोयात लँड। रशियाचे मॉस्को सावन 250 ट्युरिस्टांक घेऊन दाबोळे एअरपोर्टार देवले एरोफ्लोट फ्लायट आनीक 6 येवपाच्यो। प्रेषित महम्मदा आड सोशल मीडियार पोस्ट। वाळपय पुलिशेन किशन नायकाक धरलो 2 दीस कस्टडी। इंस्टाग्रामार कॅच मी इफ यू कॅन हँडला वेल्यान पोस्ट। रेकॉर्ड ब्रेक जीएसटी चालूच। सप्टेंबरात राष्ट्रीय पावड्यार 1,63,000 कोटी कलेक्शन। गोयात जोडले 497 कोटी फाटल्या सप्टेंबरा परस 16% मायज। जायांच्या मळ्याक उजो घातिल्ल्यान म्हाड्डोळच्या नाईक फुलकार समाजाक अंदू मोठे नुकसाण। म्हाळशेचे 110व्या जायांचे पूजन विजयारथ वान करपाचो बेत आവുळ्ळो। सांगे काजूगुड्डो वाड्यावेलो रस्तो उटांगरान व्हावलो। आमदार मंत्री सुभाषाचे स्पॉट इन्स्पेक्शन। दर वर्सा मातयेचो बांदून दिता डांबराचो करतलो जाल्यार लोकांचे खंय जाय एनओसी। महात्मा गांधीजीची 154वी लाल बहादूर शास्त्रीची 119वी जयंती। देशभर कार्यावळी गोयातूय सगळ्या पक्षांच्यो कार्यावळी। गांधी जयंती निमतान प्रधानमंत्री मोदीची महानितळसाण मोहीम। काल आयतारा स्वच्छता ही सेवा अभियाना सकयल देशभरात सकाळी 1 वर नितळसाणीच्यो 7 लाख कार्यावळी। राहुल गांधीची मध्य प्रदेशात बीजेपीचेर टिका। काँग्रेस पक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि बीजेपीच्या विचारसरणी आड झगडटा। साजापुरात काँग्रेसीच्या जनआक्रोश यात्रेत राहुल गांधी उलयलो। तामिळनाडूच्या कुनुरा लागसार ट्युरिस्टाक घेऊन वचपी बस घाटावेल्यान खोल देंगणात पडली। 9 जणांक मरण काय लोक जखमी। बस उट्टी सावन मेडप्पा लायमाक वताना अपघात। भारताचे सौर मिशन आदित्य L1 धर्तेच्या प्रभावाच्या क्षेत्रातल्यान यशस्वीपणान भायर सुटले। चल्ले लाग्रांड L1 पॉइंटाच्या दिशेन इस्रोची माहिती। ...350 वर्सां उपरांत छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघ नखान नोव्हेंबरात लंडनातल्यान 3 वर्सां खातीर परत महाराष्ट्रात। शिवाजीन बिजापूर सुलतानाचो सेनापती अफजल खानाक मारिल्लो वाघ नखांनी। मालदीवात जाल्ल्या राष्ट्राध्यक्ष वेंचणुकेत चीनाचे बरे मागपी फुडारी मोहम्मद मुज्जू जिखलो। प्रधानमंत्री मोदीन मालदीवाच्या नव्या अध्यक्षाक दिली परबी। राजस्थानात पेट्रोल पंप संपार। देमायज वेटाक लागून पेट्रोल पंप ऑपरेटरांनी केलो 12 वरांचो संप। उपाय काढलो ना जाल्यार आयज सावन अनिश्चित काल संपार। पंपवाल्यांची सरकाराक शिटकावणी। कमर्शियल एलपीजी सिलिंडराचो दर वाढलो। 19 किलोचो कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर जालो 209 रुपया। हालींच ऑगस्टात दर जाल्ले उणे। एशिया खेळात 2023च्या 8व्या दिसा दादल्यांच्या ट्रॅप टीम शूटिंग सर्तीत भारताक भांगरा पदक। शॉटपुटात ताजीदर पालाक भांगरा पदक, अविनाश साबळेक भांगरा पदक। एशिया खेळा सर्तीत भारतान जोडली 45 पदकां, 13 भांगरा पदकां, 16 रौप्याची, 15 कांस्य पदकां। पदकांच्या टॅलीत भारत 4थ्या सुवातेर।